FC गोवाच्या पंगडात मिडफिल्डर आणि डिफेन्सात बऱ्यापैकी खेळपी म्हणून मोरोक्कोचो आंतरराष्ट्रीय प्लेयर अहमद जाहू आपले नाव करता. असो खडेगांठ प्लेयर पंगडात आसप म्हळ्यार कोच सर्जिओ लोबेराच्या स्ट्रॅटेजीक वेगवेगळे प्रकार हाडूं येता. पळयत FC गोवाचो प्लेयर प्रोफायलात अहमद जाहू. जर्सी नंबर 5 FC गोवाचो डिफेन्सिव्ह मिडफिल्डर अहमद जाहू एक पेजाद आंगलटीचो प्लेयर. ह्या 29 वर्सांचे मोरोक्कन इंटरनॅशनलाची मिडफिल्डांत तशेंच डिफेन्सानूय खेळपाची क्वॉलिटी FC गोवा खातीर खूब म्हत्व दवरता. कोच सर्जिओ लोबेरान हांगा येवच्या पयलीं मोरोक्कन क्लब मोग्रेब तेतुआनाक कोचिंग दिल्लें. थंय अहमदूय खेळटालो. अहमदाची पुराय गेम लोबेराक खबर आशिल्ल्यान स्पॅनिश कोचान ताका गोंयांत हाडलो. डिफेन्सिव्ह मिडफिल्डर म्हूण अहमद आपल्या टिमीचे डिफेंडरांकूय मजत करता. तशेंच मुखार अटॅक करपाक फॉरवर्ड लायनीकूय म्हत्वाचे पास घालता. ताजे आनी अणभवी पोर्तुगेज मिडफिल्डर डिफेंडर ब्रुनो पिन्हेरो वांगडा बरो ताळमेळ जाल्ल्यान FC गोवाचे बॅकलायनीक बऱ्यापैकी खोलाय मेळटा हें खरें. अशी दोन भुमिकेचेर बऱ्यापैकी जम आशिल्ल्यान अहमद एक्सक्लुझिव्हली डिफेंडर म्हणूनय गरज पडल्यार खेळूंक शकता आनी FC गोवाक वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजींनी कोच लोबेरा तयार करून ग्राउंडार देंवोवपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 13वें ऑल इंडिया सुहासिनी लोटलीकार यादस्तीक स्विमींग सर्तीत म्हापशेचो जेरी डिमोलोन पेजाद कामगिरी केली. तांणी फ्री स्टायल, बटरफ्लाय आनी इंडिव्हिज्युअल मेडलीन भांगरा पदकां जोडलीं. ही सर्त कांपालार जाली. Coaches and managers, I repeat, all swimmers those who have represented Goa. Participants are punch. You got 4 gold medals in all 4 events that you took part in. So tell us how hard do you work and how do you practice daily and what's your aim? We train two and a half hours in the morning, 3 in the evening, with gym sessions from 3 to 4:30. So that's my full schedule for the week, and we have a Monday off. And we complete in a day around 10 to 12 kilometers. So that's our schedule. Which are your pet events? The 50 free and the 100 free. These are my pet events. Okay, and which events you got gold medal here? Here I got the gold in the 50 free, 100 free, 100 fly and the 200 IM. And now since the national games will be coming to Goa next year, with that in mind, how hard or how vigorous your training need to be and what are you doing for it? Right now my focus is on the school nationals, but yes, I will be training very hard for the national games. That is my primary focus for next year. So I should medal at least something there. Absolutely. Goa will definitely want a medal here in swimming. Train under Mr. Ganguly? Yes. He's bought specially for us right now from the Goa Swimming Association. So he's really good. I've changed my coach just 3 months back and I've seen lots of improvement. My speed, strength, stamina, everything's gone up. And I think so he's the perfect man till school nationals and for national games. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.